नंबर 3. ओके. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा सकाळपासून 8 वाजल्यापासून लोक हांगा येतात तुमकां वोटिंग करतात कशें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? फ्रॉम मॉर्निंग तर असलेले क्राऊड खूप असलेले आता मातशे कमी असा. सो इट्स गोईंग मोमेंटम स्लो असा. लेट्स सी बाय इवनिंग बाय आफ्टर 3 to 4 इफ देर इज मोर क्राऊड माइट बी. So first time you are contesting? Yes, I am contesting for the first time. So why you suggested to contest? What is the issue? I have decided to contest because I think that I have a lot of potential to do things. I have a lot of plans and dreams that we could be doing something for the young, for the old, and so that's the reason I have thought that I could. So Like any this could be a thing. any panel you are representing for? No, I am not representing. Independent. Yeah, I am an independent candidate. So what development works is about to do in your ward constituency? Now development we can see, but then the other things first we need to get out the people. No? We need to bring the people out first. We need to get them to know them properly so that we can work together, and then we do the development. It goes step by step. We just don't go to ground. First we go to the people, get connected with them, understand them what they want, and what we can do in future. So till morning, what will the percentage of voting till now? From morning till Yeah. now, I guess it was 60%. 60%. Yeah. Okay. Thank you. From ward number 3. First time to contest करता PMC election. Yeah. First time. So कित्याक लागून दिसलें तुका ह्या इलेक्शनार रावचें अशें? एक म्हाका लोकांची सेवा करची दिसली आनी आमची पयलींच्यान मातशें आमी तातूंत सोशल वर्कान आसा. फॅमिली बॅकग्रावंड आमच्या सोशल वर्कान मागीर म्हाकाय दिसली चल आतां रिटायरमेंटूय लागीं आसा जाल्यार तातूंत मातशें अशें. ओके. आतां सकाळच्यान वोटींग 8 स्टार्ट जालें. कितले % जाला आतां वोटींग? आतां अरावंड 50+ जाला. कितें दिसता तुका वोटराच्या मनान कितें आसा दिसता? वोटराच्या मनान आसा म्हणजे म्हाका तरी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. बरो रिस्पॉन्स. बरो रिस्पॉन्स आसा. प्रभागातलं वोटिंग असतं, नेहमीची ओळखीची लोक असतात, तोंडासमोरची लोक असतात. वोटिंग करायला जाताना एक प्रतिक्रिया असते आणि वोटिंग करून आल्यानंतर एक प्रतिक्रिया असते. काय अनुभव आहे तुमचा? मला माझे जास्त इथं या वाड्यामधले लोक जास्त ओळखीचेच आहेत. मला तर त्यांचा रिस्पॉन्स बरा मिळाला. जाताना पण ते हसत गेले, येताना पण मला हसत विश करून गेले. तुम्हाला बीजेपी कॅन्डिडेट? बीजेपी पॅनलला ना. तुम्हाला विश्वास वाटतो तुम्ही जिंकाल ही निवडणूक? 100% जिंकणार. आणि तुम्ही भाजप पुरस्कृत उमेदवार आहात, तुमचं भाजपचं पॅनल आहे, त्याचा किती फायदा होईल असं वाटतं तुम्हाला? भाजपचा खूप जास्त आहे. सगळे भाजपचे कॅन्डिडेट इथं येऊन मला प्रचाराला मदत केली त्या लोकांनी आणि आहे बरा आहे प्रसिद्ध. रायझिंग पोंडाची कॅन्डिडेट शरल डिसूजा वॉर्ड नंबर 3. सो फर्स्ट टाइम तू कॉन्टेस्ट करता PMC इलेक्शन? म्हजो पयली फावट. ओके. कित्याक लागून दिसलें तुका इलेक्शनार रावचें कशें? एक्चुली म्हाका इन्स्पायर जालें कित्याक दोतोर केतन पाटीकराक हांवें कोवीड टायमार खूब वेळा नोटीस केला. ताणें लोकांक कशी हेल्प केला ते आनी तेजे खातीर हांव फुडें सरलां. तुम्ही असले जेन्ना त्यांच्या वांगडा कोविड टायमार लोकांक हेल्प करपाक? वय हांव आहलोलें, चडशें न्ही, बट म्हाकाय आमच्या ज्या लोकांक हेल्प आहलोली गरज तेन्ना आसतालो सर आमच्या लोकांक. सो तेन्नाच लोकां वांगडा तुमचो कनेक्ट जाल्लो आसतलो? वय फ्रॉम दॅट टायम ओन्ली आमचो कनेक्ट मातसो जाल्लो लोकां वांगडा. आनी तशेंय न्ही, इवन आमच्या वाड्यार सुद्दां आमचे वॉर्डान सुद्दां लोकांक कितें गरज पडल्यार हेल्प जाय पडल्यार मागीर म्हणजे हांव पावता तांकां. बट जाता तितलें हांव तांकां हेल्प करपाक ट्राय करता. सो कितें डेवलपमेंट तुका दिसता उणें आहा तुज्या वार्डान तें तूं करूंक सोदता? ओके. सद्या एक गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम आसा. इतलीं वर्सां चालूच आसा आनी ते आमी सुदार करपाक मातशे थोडे स्टेप्स घेतलेले आसात. ओके. मागीर अशे रस्त्यार खूब गोरवां बीन आसताय, तेज्या खातीर स्वात म्हणजे बरीशी जाता लोकांची शॉपां मुखार, घरां मुखार बीन. सो ते आनी पयर सुद्दां एक गोरू म्हणजे रोडार मरण पडलेलें. सो तेंचे खातीर कितें आमी करपाचें म्हूण फुडें सरल्या, थोडे स्टेप्स घेवपाचे. सकाळी 8 वोटींग स्टार्ट जालां. हय. कितें दिसता तुका रिस्पॉन्स कसो आहा वोटिंगाचो? रिस्पॉन्स सद्या कांय म्हणपाक शकना, बट इट इज व्हेरी पॉझिटीव. अँड ह्या फावटी खुबसो लोक फुडें येयला फॉर वोटींग. बाय 2 म्हणल्यार आमचे ऑलमोस्ट 500 वोटर्स फुडें येयलेले वोटींग करपाक. सो आय थिंक बाय 4-5 o'clock आमचे ऑलमोस्ट 750 वोटींग कंप्लीट जावपाक जाय. पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा, बट
देवाच्या ओवरऑल हातीन कितले जातले अशें दिसता तुका वोटींग ओवरऑल 650 to 700 मायस ते मायस कित्याक 920 टोटल वोटींग आसा आमचे आनी तातूंत एटलिस्ट 200 इन्क्लूड्स पीपल हू हॅव एक्सपायर्ड आनी खुबसो लोक भायर सुद्दां आसा सो भायले लोक आसा सो तुम्ही कन्फर्म आसा की तुम्ही विजयी जातले अशी नॉट कन्फर्म नॉट ओवर कॉन्फिडंट बट येस आय एम कॉन्फिडंट कित्याक आमी वावुरता आमी काम करता आमी लोकांक पावता आमी डेव्हलपमेंटा साठी फुडें सरल्या नॉट फॉर एनीथींग एल्स सो तुमी लोकांक पावल्या तेजी पावती तुमकां लोक दितले अशें म्हणटा तूं होय डेफिनेटली लोक दितलो आनी तो मोग मेळटा न्ही आमकां लोकां कडेन कळटा न्ही रिस्पॉन्स आसा तसो थँक्यू ऑल द कॉन्फिडन्स आसा थँक्यू